दिवाळीक थळाव्या मळ्यांनी फुलपी रोजां दिवचलच्या बाजारात उपलब्ध जावपाक लागल्यात। फाटल्या शेतकी खात्याच्या आत्मा येवजणे खाला दिवचले 2.5 हेक्टर जमीन रोजां लागवडी खाला आयल्या। दिवचल तालुक्यात वेगवेगळ्या वाठारांत मेळून 30 परस शेतकाऱ्यांनी हे येवजणेचो लाभ घेतला। वातावरण संतुलित रावले जाल्यार अंदूच्या सिजनांत 2.5 टन परस चड उत्पादन मेळटले, असो शेतकारी खात्याचो अदमास आसा। नमस्कार, माझे नाव निलिमा गावस। हांव जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर बिचोले काम करता। आमी हांगा आत्मा अंडर एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट हेच्या अंडर आनी जोनल एग्रीकल्चर ऑफिस हेंच्यांनी मेळून 2.5 हेक्टर सुमार हांगा रोजांची लागवड केल्ली आसा। आनी ह्या 2.5 हेक्टरान आमी कुडचिऱ्यां, मयां, साखळे म्हण, मागीर हांगा नावेले, मागीर साळ, मेणकुऱ्या, मागीर मयां, नावेली अशे खुबशे जाग्यांनी रोजांची लागवड केल्ली आसा। तशेंच आमच्यांनी 12 जाण हांगा एक सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, तो खूब वर्सां पडीक आशिल्लो। ह्या वर्सा आमी तेंगेले कृषी कार्ड दिले आनी तांकां रोजांची लागवड कर म्हणून सांगली। ती सेल्फ हेल्प बरे तरेन रोजांची लागवड केल्ली आसा। आनी आतां दसऱ्याक आमकां चडशी फुलां मेळोना, लेट जाली, पूण दिवाळे कडेन सगळे आमचे जे बिचोलेचे तालुक्यान 30 फार्मरांक दिल्ले पळय तेंचे प्लॉट फुल्ले आनी तांकां बरें उत्पन्न जालें। तेंच्यांनी लोकल मार्केटून विकलें, प्लस तेंच्यांनी भायर पणजे बी व्हरोन सुद्दां 100 ते 200 रुपयान सुमार तांकां रेट मेळ्ळी। 12 जाण सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार तेंच्यांनी बरी मेहनत घेतली आनी तेंच्यांनी तेंचो जो मळो आसा तो एकदम फुलोवन बरो तरेन काडलो। थँक्यू।